केलं? बॉल घालता धावला बरोबर उजो पेटल्यान हे दार दुखून झालं दार ओढून इकडे पैसे पाणी मारून नळे ते दार म्हणून पाणी मारले तरी उजो चढ पेटत थोडे आम्ही उभे घेतो बाहेर सिलेंडरला हल्लं मग चुकून आहे म्हणजे त्यांनी बघायला पाच धरलं सिलेंडर जे चुकून गेलो सिलेंडर बी घेऊन येले तुम्ही? सिलेंडर घेऊन गेलो 5 जावन 10 मिनट जालोली तेन्ना हांव उठलें न्हिदलोलें जाल्यार म्हाका कसलो आवाज येयलो ढाम करून सारको शॉर्ट जालोले भाशेन जाल्यार हांव भायर येयलें आनी दोर पडपाक लागलो भाऊ गेले आनी धाडायले हांवें देर भाऊ उठ तेगे कितें जालां म्हणून मागीर भाऊ येयलो आमी देराकून गेली देर काडे म्हणटा तेन्ना आवाज खुबतालो तो बरो आवाज जातालो देर काडरे म्हणलें मागीर देरार फोट मारले दोग तीग जाण येयल्यांनी आनी चोयले मागीर तो देर काडपा म्हण येयलो आसतो बाळा आमकां थिंगाच हें जालो भायर देरा कोणें बाबा कवता दिश्टी पडटा आमचो 5:30 आमकां कॉल येयली आमकां 5:30 कॉल आमी इमिजिएट आमी भायर सरले इमिजिएट आमी स्पॉटर पावले जाल्यार आमकां उजो हांगा दिसलो वयर आमी पयलो आमी तो एक्सटिंग्विश केलो मागीर भितून पयलो तो पळय एक्सटिंग्विश केलो कितें जालें कितें म्हणून? आमी काय ना आमकां जो फायर कॉल आमकां आयला फायर कॉल आमी फायर कॉल आमी अटेंड केले Today at 5:30 hours we received a call that near the Lakshminarayan temple one house has caught fire. So accordingly we proceeded to the spot along with my staff and it was seen that one house of one Ramdas Mahale has caught fire. Accordingly the fire was extinguished with the help of fire brigade services and local people and our staff. And it was found that the inmate Mr. Ramdas Mahale, aged about 48 years, who was inside the house was died due to burn injuries. Our further inquiry is in progress. What is the reason behind? The reason we are finding till now the reason is not clear. We will find the reason.